केले जाल्यार म्हाका खबर ना एड केले जाल्यार पूण जो प्रोसेस सगळ्या कडेन फॉलो जाला तोच प्रोसेस वास्कोनूय फॉलो जाला आनी कोणाचे डिलीट जाल्यार ते एका तरी तांचे डॉक्युमेंटेशन सारकेच आसतले रावना आसतले सो जाले आसतले. ओके दाजी, तुमचो लॉंग पेंडींग इश्यू म्हणटा तो बस स्टँडाचो, हे फावटी आमी बजेटान पळयलो तो जातलो म्हणून असं दिसता. PPP मोडान तरी पूण जातलो दिसता. सो कितपत तुमकां एक्सपेक्टेशन म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी ताजो शिफ्टिंगाचो टेंडर आशिल्लो थोड्यो गोश्टी आशिल्ल्यो म्हणजे तो ओल्ड बस स्टँड आसा तो शिफ्ट करपाक जाय ते हें करपाक जाय. सो तो शिफ्ट करपा खातीर टेंडर काडिल्लो, तो टेंडर ओपन जालो आनी ताजी वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता ह्या 7-8 दिसां येतले आनी असेंब्ली जातकूच ताचें इनॉग्रेशन जातलें. जातलो म्हणटा तुमी 100% आतां कितलीच वर्सां जाली आमी सेम आयकता पूण ताजेर ना 100% वास्कोचो बस स्टँड हो ह्या टर्मान सुरू जातलो आनी मे बी बाय आनीक वर्स 1.5 वर्सां भितर तो उबारतले आमी. तो मोठो प्रोजेक्ट आसा, बाकीचो PPPचेर आसा. सो एक दुसरो प्रोजेक्ट थंय म्हणजे जो पळय हें करतलो NBCC जी घेता ती आपले इन्व्हेस्टमेंट जेन्ना करता तेन्ना तांचेरूय रिटर्न पडटले. पूण आमी तांकां कॅटेगरिकली सांगला की वास्कोची इकॉनॉमी रिवायव जाता असो तुमी प्रोजेक्ट थंय हाडा म्हणून. टोटल कितलो एरिया अरावंड 23 सुमार आसता. तितून थोडो NBCC तेंचे यूज आसतलो, तांचो यूज आसतलो. सो तो वास्कोची इकॉनॉमी कशी, कित्याक वास्को एक एंडाक पडिल्ल्या कारणान सगळे कडेन म्हणजे तेवटेन कोण पावना. सो एक प्रोजेक्ट असो जो सगळी इकॉनॉमी रिवायव करतलो अशें करचें मागला अशें. सर बजेटाचेर काय प्रतिक्रिया? बजेट खूब बरें बजेट आसा आनी वास्कोकारा खातीर तरी 180 कोटी आमचो बस स्टँड जाता. अश्यो खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी ह्या हातूंत जाल्ल्यो आसा. तातूंत भितर जे आमचो हेल्थ सेक्टरानूय बी खूब भर दिल्लो आसा आनी जे आमचे DDSSY जे कार्ड आमी 5 लाख रुपया पर्यंत दिताले ते 6 लाख केलां आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंटाच्या एम्प्लॉईजांकूय इन्क्लूड केला. सो ही बरी गजाल आसा की सगळ्यांकूच ताचे बेनिफीट मेळचें हें आसा. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो बऱ्यो ह्या बजेटान जाल्या ताचेर आमी आज उलयतले. सो ओवरऑल बरें जालें. दुर्लक्ष केला ना वास्को दुर्लक्ष 5 वर्सां पयलीं करले अशें आमी म्हणटाले पूण म्हाका एक सांगून दिसता की सरकार केन्नाच दुर्लक्ष करना. जेन्ना जो पर्यंत तूं सरकारा कडेन वचून मागना कितें तो पर्यंत सरकार तुज्या दारान येवन कांयच दिवचो ना. सो आमी सरकार तुमच्या दारी म्हणून हें करता न्ही म्हणून आमी जेन्ना सरकाराच्या दारान गेले, आमी जेन्ना पांय पडले, आयच्या जगान आवय बसून रडल्या शिवाय तुका दूध दिना. सो आमी जो पर्यंत सरकारा कडेन वचून रडना नाल्यार आमचे प्रोजेक्ट दिना तो पर्यंत सरकार तरी कित्याक हांव कांय उलयना. आमच्या हातून हांवें फॉलोअप वेवस्थीत केला आनी त्या खातीर हे सगळे प्रोजेक्ट्स आमचे आयले. आज तुमी वास्कोन पळयत जाल्यार सगळे कडेन डेव्हलपमेंट आसा. सो सगळ्या स्तरार हांगाच न्ही गोंयचोच सरकार न्ही जाल्यार सेंट्रल सरकारान पसून तुमकां खूब हेल्प केला.